पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेक उणेच कांय दीस उरल्यात। हेच फाटभुंयेर कांय दिसा आदीं अचकीत पणजेंतल्या 28 बीएलओंची बदली जाल्ली। ही बदली राजकी फायद्या खातीर केल्या असो दावो उत्पल पर्रीकारान केला। ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना की हे आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या। जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताच्या सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा, आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला की ही कित्याक जाला। म्हाका कांयेक दुबाव ना, आय एम व्हेरी क्लियर। ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचें येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडीं नांवां एड करप। खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून। ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता, तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या, थोडीं नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान। आनी हे सद्याचे ते पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले, ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले, आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता। ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन। वी विल बी मॉनिटरींग इट। आय विल रायट टू द मामलेदार, विल रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या, हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय। वी विल बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग। आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर। एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले, जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स, ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन, सो दे वील बी अंडर प्रेशर। सो खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत।